जे डिपेंडंट महिला आसा ज्यो अनएम्प्लॉयड आसा आणि घरा कडेन काम करता जे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसा तांचे खातीर कुकिंग क्लासीस स्टिचींग आणि दुसरे फादर अग्नेल इन्स्टिट्यूटा कडेन कोऑर्डिनेट करून आणि जी सुडाच्या अंडर एन्युलम स्कीम आसा ताच्या अंडर आमी कोर्सीस करता ते आतां आमची भुरगीं 6 म्हयने दोन बॅच रेडी जाल्ले आसा तांचे आमी हांगा प्रेजेंटेशन दवरिल्लें आसा आणि तांणी जे स्टिचींग क्लासीस घेता त्या भुरग्यांनी बरी कामगिरी केल्ली आसा आतां पर्यंत तांकां स्टिचींग करता आसतना सुद्दां 80,000 रुपीजाचे इतले इनकम आयिल्लें आसा हाजे वयल्यान कळटा की त्या भुरग्यांनी आमचे सेल्फ एम्प्लॉयड जावपाक आनी स्व खातीर खूब प्रयत्न केल्ले आसा आनी हाजे खातीर हांव जी सुडाचे मॅडमीचे फादर अग्नेल इन्स्टिट्यूटाचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. Very satisfied about what has happened here today. I can see young women being empowered in the skill of catering as well as in the skill of garment making. And Father Agnel always believes in empowering people so that they can scale up in life and they can take their families to a higher level. And so we thank the government and to all those who are involved in this. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission, which is funded by Goa State Urban Livelihoods Mission and in association with Marmagua Municipal Council. Father Agnel is indeed blessed to be able to impart this training to all these women so that they may prosper in life. कोर्स घेता फादर अग्नेल महिन्याचो कोर्स घेता आणि भुरगीं आमची शिकून संवसाराक हातभार लावचो ह्या दृश्टीन आमी शिकयतात आनी त्या दृश्टीन शिकयले भुरगीं आमची मुखार सरतात आणि आतां ऑर्डरी घेवपाक लागला हे पळोवन आमकां खूब बरें दिसलें आणि तेंचे घरान हात संवसार लागता आमी दादल्याचे कडेन हात पसरचो न्हू आमी आमचे स्वताचे तत्वार आमी सिद्ध जावचे हे आमी तांकां शिकयले आसा आनी ते तशें जावपाक खूब बरें दिसलें आनी फादर अग्नेल इन्स्टिट्यूटाचे आमी खूब आभार मानतात आनी ह्या मॅडमीन आमकां खूब प्रोत्साहन दिल्या बद्दल त्या मॅडमीचे आमी आभार मानतात.